वाळपय पोटनिवडणूक जावपाची आसा तेन्ना उजगांव पंचायतीचो पुराय तेंको भलायकी मंत्र्याक आसतलो आनी 10,000 मतांनी लीड घेवन ते निवडून येतले असो दावो वाळपय विश्वजीत राणे समर्थकांनी केला. आर्टेक्सको खातीर वाळपयच्यान सोहन मणेरकार. मुद्दो असो की बाबा खंयचे पार्टीन आसा हो मुद्दो ना. मुद्दो असो आसा की आमी बाबा बरोबर आसा. बाबा आमकां जावं, बाबा बद्दल आमकां आत्मविश्वास आसा आनी तेणी जें काम जें कितें केलां तें रिकॉग्नायज करण्या सारकें आसा. आतां आमी पळयतात की जेन्ना ते काँग्रेसीसून जेन्ना फुटले की काँग्रेसी जेन्ना सोडली तेन्ना आमी वेगवेगळे न्यूज पेपरांनी बातम्यो आयकतात की आमी वाळपयचो मतदारसंघ हो काँग्रेसचो बालेकिल्लो म्हणून एका काँग्रेसच्या सेक्रेटरीन तेजेर हें दिलें की काँग्रेसचो बालेकिल्लो म्हणून. हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की हेंच्यांनी काँग्रेसीन ह्या बालेकिल्ल्या खातीर किंवा उजगांव पंचायती खातीर कितें केलां काय म्हणून ह्या मतदारसंघात कोणी तरी रावलो, खंयचो तरी कॅन्डिडेट रावलो, कोणाचो तरी रावलो, काँग्रेसचो किंवा आनी खंयच्या पार्टीचो तरी रावलो जाय जाल्यार म्हाका दिसना तेच्या फुडें निवाव लागप हें भयंकर मुश्कील आसा. आज जनता तेच्या बरोबर आसा, लोक तेच्या बरोबर आसा, भुरगे तेच्या बरोबर आसा, महिला तेच्या बरोबर आसा. जाल्यार तुमी म्हाका सांगात की तेच्या फुडें बाकीचो आनी हेचो तिगोवंक शकता काय म्हणून. अख्खें गोंय आज विश्वजीत राण्याची गुण गायतालो. आमी वाळपयचो लोक 6,000ची लीड 10,000चेर व्हरचें ना हो म्हाजेर दुबावूच ना. आज काँग्रेसीन खंयचोय कॅन्डिडेट घालो जाता तयार आसा आमी. खुद्द जर राहुल गांधी सुद्दां वाळपय येवन बसलो न्ही तर आमी आज सांगपाक शकता की आमी 10,000ची विश्वजीत राण्याक लीड हाडून दाखयतली.